मिल्क प्रोडक्शन आमच्या स्टेटीन आमी म्हणटा की वाडत आहा, पूण ना. आमचे गव्हर्नरान सांगला की मिल्क प्रोडक्शनाचेर आमी बरे सबसिडी दिता, हें दिता तें दिता, पूण मिल्क प्रोडक्शन जावपाक जाय स्टेटीन. स्पीकर सर, प्रयत्न ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करीत आहा आनी म्हाका दिसता की आमी हेचेर आनीक एफर्ट घालीत, आमचे युथाक फुडें काडीत, जाल्यार जी ही गोरवां आमकां भायर दिसता रोडांचेर ती बंद जातली. प्रत्येकान आपले गोट्याची घरां केली, पूण म्हाका दिसता तेजे भायर वचोन आमी ही गोरवां जेन्ना आमी म्हणटा वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम, वी हॅव टू ट्रीट देम व्हेरी नायसली, वी हॅव टू ब्रिंग देम बॅक, सी दॅट मिल्क प्रोडक्शन इन्क्रीजीस इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड आवर यूथ टेक्स दिस अप. स्पीकर सर, स्ट्रे कॅटलाचेर उलयल्लो आहा गव्हर्नर आनी बरें काम सरकार कोत्ता म्हणून सांगला, पूण तेजे भायर वचोन म्हाका दिसता स्ट्रे कॅटला खातीर जे शेड्स बांदलेले आहा, शिकेरी गोशाळा आसूं आनी खंयची गोशाळा आनीक इन्क्रीज जावपाची गरज आहा आनी थिंगा स्ट्रे कॅटल जे भोंवता ते थिंगा व्हरोन तरी तांकां पळोवपाची गरज आहा, तांकां फुडें व्हरपाची गरज आहा. फिशींग कम्युनिटी खातीर जे उलयल्लो आहा एज गव्हर्नर की government is supporting them in each and every way, but a fisherman's son today is drifting away, wants to take up some other job, wants to be a clerk, wants to be a taxi driver, or wants to some other thing. We have to understand what is wrong with this industry, why our fishermen community is going away from this from the traditional fishing activity. म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री जी आमची गोंयची आहा, रुचीक नुस्तें म्हणटा आमी, रुचीक चोणाक, रुचीक सुंगटां ही कमी जायत वयतली, कित्याक म्हारग जायत वयतली. जर तर आमचे फिशरमॅन जर तर सायडीक गेले जाल्यार आनी तांकां परतून हाडपा खातीर प्रयत्न आमी सगळो करपाक जाय. चाळीसूय आमदारांनी प्रयत्न करपाक जाय की तेजे भागान जे रिवर्स आहा, तेजे भागान जे बीच आहा, तेंच्या खातीर आमी सांबाळून दवरपाक जाय.